गोंय वेधशाळेचो शेनवाराक दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, 2, 3 आनी 4 तारखेक येलो अलर्ट। फाटल्या कांय दिसांनी पावसाक लागून घरांचेर गाडयांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको चालूच। मडकय दुतय एका घराचेर आंबो पडून 2 जाण जखमी जाले। घर मालक सकाराम नायक सरकारान आदार करचो म्हूण मागता। आणि घरान सो पडटा म्हणून कळ्ळें तुका आमी भुरग्यांक तुवें सालवार केले हास्य करून पडले न्ही हांगा तेका गड्डो लस दवरले हांगा दवरले आनी हांव असो रावलो ती म्हाजी तुजेर पडली। तुका खंय मार लागला? हे झाड तुमी पयलीं मारपाक जाय बीन म्हणून अशी कंप्लेंट बीन केल्ली? कंप्लेंट दिल्ली आशिल्ली, पंचायती आशिल्ली बाडकार हेंच करना एनओसी दिना जाल्यार न्ही मारपाक। तूं बायल आनी भुरगो आशिल्लो, आमी बायलेक कितें मार लागला? मातशें लागलें तकले लागला। पडले न्ही वाटून मोडून पडले। कितें तुका सरकारान कितें मदत करची अशी म्हणल्यार? आमी कोण करता घरात बायल आमी सगळीं घरात परत आसता दीस वाड्याक कितें काम करून पडटा बायलो काम म्हणून चेडो ल्हान न्ही हांव कितें खंय गेलो जाल्यार कितें मेळटलें माडाक हेजें घर आसा हो आंबो आसा जालो आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 100 वर्सां पयलींचो आंबो आनी हो एकदम डेंजर आसलेलो तांकां। पूण अशें जी झाडां आसा पयलींची ती खूब डेंजरस आसा कित्याक 100, 200, 300 वर्सां पयलींची झाडां आसा पूण ती कापूंक जाय। पूण प्रत्येक घर आतां आसा ती खूब गांवांत जाल्यार अशीं झाडां खूब आसा तरी पंचायतीनूच। आनी एक कितें आसा आमकां समज आतां आयज तें घर तुमी पळयतात तें टोटल घर मोडलेलें आसा, ताका आयज रावपाक जागो ना, ताका बेगींतल्या बेगीन तें शेल्टर रेडी जावंक जाय आनी ताका रावपाक मेळोंक जाय। फोंडे सिल्वानगरात एश एव्हेन्यू बिल्डिंगेचे पार्किंगेची राखणी म्हणत कोसळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।